डॅडी ना कोण गेला रोड नाका ब्रो. जेन्ना तूं वेलंकनी हिस्टोरी घालपा लागलो न्हू हांवूय चिंतिलो लायक हांवूय सांगतलो मुगे लायफान जे कितें घडटा आनी घडलां जेन्ना वेलंकनी गेली. फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रो तुझें नाव कितें? म्हजें नांव ग्रेसमन कुतिनो. ग्रेसमन कुटिनो, नाईस नेम. आणि ब्रदर टेल मी Yeah, वन थिंग, आय हर्ड यू हॅव सम डिझॅबिलिटीज. I'm a cerebral palsy person, but I do everything. म्हणजे म्हाका तुका सगळें म्हणजे जाता. कितें कसले डिझॅबिलिटीज इन वॉट वे? म्हाका मातशें बॅलन्सिंग वॉकिंग मातशें प्रॉब्लम आहा पूण ओके, वॉकिंग आय प्रॉब्लेम मॅनेज. आसा. I manage everything. I have handicap bike also. I ride. आय एम I do आय everything. आय एम सो प्राउड टू से दॅट यू आर मोर स्मार्टर दॅन मी. आय एम सो Yeah. प्राउड टू से यू आर गॉड्स चाइल्ड. Thank you. I am so Yeah, thank proud you. to say you are one of the best person I ever met in my life. You are the Yeah, best person. You are God's child. Okay, never say that yeah, you are disabled. You are very fine. You are perfect in yeah. life. Okay. Thank you. Thank you God very bless you. much. देव बरें करू तुका. आणि बाप म्हाका एक सांग, तू where you from? हांव तेलावली नावेली साऊथ गोवा. नावेली. वाव. आय विल कम टू मीट यू हा. आणि हायेन अशें ऐकलां Yeah, की तू एक so- धाकटुले स्टॉल चलयता म्हणून. कॅन आय नो अबाउट युअर स्टॉल? वॉट काइंड ऑफ स्टॉल यू आर रनिंग? No, stall no. It is a printing shop. म्हणजे तू प्रिंटिंग बीन करता सगळे? In digital printing, Xerox, photo printing. तेसो हांव शिकिला करपा ओ सगळे वाव. भाशेन. वाव. म्हाका मुगे मामीन शिकयला सो सगळें. स्वीट. म्हाका सांग, तू म्हाका सांगूंक सोदी की तू तुज्या वांगडा एक असो मिरेकल जालो रिगार्डिंग आमच्या हय वेलंकणी सायबीण. सो कॅन यू प्लीज टेल हय मी कितें जालें तुज्या लायफान? हांव न्हू बाबा जायतो स्ट्रगल जातालो लायक मुगे लायफान म्हाका काम आसना. ओके. इट इज रिलेटेड टू माय वर्क. ओके. ओके. जावं हांव जायतो स्ट्रगल जातालो. जायतें एड्युकेशन बी मुगे 2019 कंप्लीट जालें लायक. आनी आमगे गांवान एक फादर येयलो. एक फादर ओके. आब्रियो. फादर अब्रियो. आब्रियो. हय फादर आब्रियो. तेणें म्हाका जायतें प्रेयर केलें लायक जायतो म्हाका मोटिवेट केलो. आतां मुगे 10th जालें न्हू लायक हांव चिंतालो लायक कितें कोत्तोलो लायक मुगे लायफान एशें कोन्न कितें करपा चिंतालो पूण म्हाका आयडियाज येवना. ओके. हांवें एक दीस रातीको कितें जालें लायक मुगे डॅडी आहलोलो. ओके. आज सद्या तो ह्या संवसारान ना. सो सॉरी. ह्या सो सॉरी. संवसारान सो सॉरी. ह्या संवसारान ना. तो म्हाका एक दीस हांवें रातीको म्हणलें लायक डॅडी हांव कितें करूंक सोदतां. आनी मुको धाकटुलो कॅनोना प्रिंटर आहलोलो. कॅननाचो तुजे कडेन धाकटुलो प्रिंटर आसलो? हय धाकटुलो प्रिंटर आहलोलो. आनी 2010 तेन्ना हांवें मुगे कंप्युटर अशें कोन्न शिकोन 12 वर्सां आहलो हांव. तेदो ओके. वाव. म्हाका 12 वर्सां आसतना मुगे मामीन म्हाका शिकयल्लो कंप्युटर. ओके. ओके. म्हाका खबर आसना मुगे लायफान इतू मिरेकल्स जातो म्हूण. जेन्ना हांव डॅडी बाराबू 2020 तेन्ना 2019 or 20 आय डोंट नो द एक्झॅक्ट इयर. ओके. जेन्ना हांव गेलो डॅडी बाराबू. जेन्ना आमगे मुगे काजन आनी काजना बायल आनी भुरगीं जेन्ना वेलंकनी गेलीं तेन्ना मुगे आमी बिचीर अशें कोन्न भोंवताले लायक म्हाका खबर आसना. म्हणजे अशें कोन्न म्हाका तो म्हणटालो तूं एवरी इयर यो म्हूण. एवरी इयर इयर. हांवें जेन्ना थिंग गेलोलें न्हू तूं ते दिम्यान वयताय तें जाणटो न्हू. वय ती वय जाणा पाथवे हांव, आहा जाणा. ती पाथवे आहा न्हू. हय. हांवें थिंगा मुगे विजन सायबिणी भितर दवरलें. हा. लायक हांवें मागलें जेन्ना हांव येतोलो म्हणजे जेन्ना मुगे सक्सेसफूल जातोलें सायबिणी कडेन हांव कितें तरी मुगे फुलना पाकळी हांव दितो म्हूण. ओके. हय सर लायक म्हाका जायतें
जालें स्टार्ट मुगे ते फादरा वरवीं प्रेयर जालें आनी आमी जागो सोदताय आतां लायक मुगे हें करपा शॉप घालपा शॉप आनी घालपाक, डॅडी प्रिंटींग म्हणून हेजे हय झेरॉक्साचे. हय पयलीं हांव घरान कोतालो लायक घरान मुगे शॉप आहलोलें घरा म्हाका बरे भाशेन सायबिणीन कोन्न दिलें लायक मुगे डॅडी पयलीं अग्री जावूं नाहलोलो हां. घालपा हय तूं गव्हर्मेंट जॉब कर म्हणटालो जेन्ना हांव सेकंड टायम जेन्ना गेलो तेन्ना ती आंगोण हारी करपा जेन्ना हांवें सेकंड टायम गेलो म्हाका थिंगा एक दादलो मेळ्ळो दादलो ओके. कोणेकलो मेळ्ळो हय कोणेकलो दादलो मेळ्ळो तेणें म्हाका विचारलें लायक तुका कितें जावपा जाय लायक लायफान तुका कितें करपा हांवें म्हणलें म्हाका बिजनसमॅन जावपा जाय व्हेरी गुड. हांवें ती प्लेट ऑन तें कितें दिताय न्हू तें घालपा भितर हय, दिता, आंगोणीचें दिता, तें दिता. हय, दिता. हय तें गायलें आनी लायक हय तें घालून आमी प्रेयर बी कोन्न येयलीं आनी सायबिणीन म्हणलें लायक हांव मुगो जाता तेशें कोन्न येतो म्हूण जाता तेशें कोन्न हांव तुज्या पांयाकू येतो म्हूण म्हाका कोणू दी म्हूण मुगे फ्रेंड ओके. लायक आमगे गांवचो कोण आमगे वयतालो लायक तेज बारा हांव 2 पाटी वोसोन येयला ओह वॉव! हय हय आनी हे पाट आमगे तें हेस्त आहा न्हू सो हे पाट मामी बी वोसोन येयल्या वॉव! सो सो स्वीट. हय हय ते हे पाट सो हांव म्हाका हे पाट चान्स पडना वचपा तो आमगे फ्रेंड बरो ना जालो हां. तो तो मातशें तेगे हेल्थ इश्यूज आहाय म्हूण आमी गेले नाय नाजाल्यार हांव एवरी इयर मुगे कितें सेवींग जाता न्हू हांवें ते मुगे एक बॉक्स आहा लायक तें हांवें दवरलां तें स्पेशल तेकू दवरलां तें हां. बॉक्स तेगलें व्हॅलेंटिनी सायबिणींगूच वयपाक. हय हय तें बॉक्स हांव मुगे पयशे मोडना हांव मुगे हाशा लायक पयशा लागून म्हणा लायक मुगे हाशा तें बॉक्स तेकू मुगे कितें सेवींग जाता न्हू तितलें कितू मेळटा तितलें हांव काडटां आनी प्लस मुगे हाफ घालून मुगे हांव थिंगा देणगी दितां ओके, ओके. म्हाका एक सांग ब्रो, तू म्हणटा की तू जेन्ना सायबिणी कडेन गेलो व्हॅलेंटिनी सायबिणीक आनी तुवें तिका हय मागलें की आपणाच्या लायफान खूब प्रॉब्लमां आसा, आपणाक हय बिझनसमॅन जावपाक जाय, आपणाक संवसार करूंक जाय आनी तिणी तुजें काम आयकलें आनी आयज तूं हय दोनी पांयाचेर उबो आसा. सारको मरे? हय हय पूण सर लायक हांव मातशें डिसपॉयंट लायक जायना पूण म्हाका एशें कोन्न गिराक मातशें लेस आहा पूण देवा कृपेन आहा व्हेरी सफिशंट गुड. फॉर मी एंड फॉर माय मदर ओके. तू अशें म्हणटा की आपूण 100% ना, पण आपूण जितलो आसा आपूण माय खातीर आपूण जितलो करूंक सोदता, तितलो आपूण करूं शकता. सारकें मरे? हय मातशें आमगे शॉप न्हू भितर पडटा बाबा लायक मातशें इनसायड एरिया आहा पूण आय कॅन मॅनेज जाता ओके, ओके. आय कॅन मॅनेज ओके. हय हांव जाणा देवान एक वस्तू घेतल्या जाल्यार देवान आमकां खूब वस्तू दिल्या. आतां देवान तुजे हय कडल्यान एक पावर घेतला काडून जाल्यार तुका असले पावर दिल्लेले आसा, असले तुजे हय कडेन तकली दिल्लेली आसा, तितून आतां तूं इतलो कंप्युटरान फुडें आसा. म्हाका तें विचारी जाल्यार म्हाका कांय कळचेना. झिरो हांव. सो हांव ना ना बेसिकली हांव हांव पळोवंक वचत जाल्यार हांव तुजे फुडल्यान झिरो. एक्चुअली पळोवंक वचत जाल्यार. ब्रदर चोय तूं म्हणटा न्हू लायक सगलें एक भाशेन आसना सामकें. म्हाकाय पयलीं खबर आसना जितू म्हाका करूं जाता न्हू आज मुगे फादर ना मुगे डॅडी लायक ना हें चोवपा डोंट मुगे डॅडी ना कोण गेला रड नाका ब्रो. कोण आय गेला नो, आय नो, सारको आय नो. यू इफ पळय तूं बरो स्ट्राँग रावतलो संवसारान, तूं रोडान आसतना बरो स्ट्राँग माये खातीर रावतलो जाल्यार माय पळय तुज्या खातीर कितले त्रास काडटा ती. तूं स्ट्राँग रावचो ना जाल्यार ती बाबडी तिका खंय म्हणून दुखतलें न्हू मनाक खंय तरी दुखावतली न्हू ती. ती सर ती लायक जाता पूण हांव सांगूंक सोदना ती लायक ती इमोशनल जाता जातलीच जाल्यार भावा ऑफकोर्स लागून आतां पळय आपणाचो भुरगो 2 पांयार आयज उबो आहा. कसोय जावं बाबडो तो 2 पांयार उबो आहा. मायक हेंच व्हडलें सोंपन. ओके. तेजी हीच व्हडली ड्रीम मायची आनी तुकाच कितें जाय जाल्यार तूं तिजो मायचो संवसार मरे सगळो. सारकें मरे हय उलयलो हांव?
हय हय आनी हांवें जायते मागलां सायबिणीको आनी म्हाक फुल्ली फेथ आहा ती म्हाक केन्ना सोडपाना. केन्नाच ती सोडची म्हाक ना, केन्नाच सोडची ना. ना ब्रो केन्ना तुका आनी सोडपाना. आनी एक क्वेशन विचारूंक सोदता. आतां पळय हांव एक नॉर्मल पर्सन, इवन यू आर अ नॉर्मल पर्सन, बट तुज्या लायफान एक डिसेबिलिटीज आसा दॅट इज गॉड्स गिफ्ट. हांव सांगता तुका गॉड्स गिफ्ट म्हणून. बट म्हाका हांव एक एश सांग कोन्न बट म्हाका एक सांग, जेन्ना तूं स्कुलान आसतालो, जेन्ना तूं कॉलेजीन आसतालो, तेन्ना तुका लोक अशे त्रास करी रे, फकाणां बीन करी? हय कोत्ताय बहुत थोडे पूण म्हाक तेचो डिफिकल्टी केन्ना फेस करूंक पूण पडना. असल्या पूण असल्या लोकांक जे लोकांची फकाणां मारता, "अरे तो काळो मरे, तो मोठो मरे, तो बारीक मरे, तो एका पांयान चलना मरे, तेका मरे दिसाना मरे." असल्या लोकांक तूं कितें मॅसेज दिवंक हय सोदता? लायक हांव म्हणटा कोणें डिमोटिवेट जावपा न्हू. डिमोटिवेट जावपा न्हू कोणेच केन्ना. कितें जावं कितें लायफान वयर सकयल येताच. हांव हे समाजा लायक एश कोन्न सांगूं सोदतां की मुगे लायफान जे इन्सिडंट जाले न्हू, दुसऱ्या हँडिकॅप भुरग्यांनी बी वयर सरचें, कितें करचें, हँडिकॅपू न्हू नॉर्मल पासून. वय. हांव हय नॉर्मल पासून लायक हांव हें कोन्ना. मातशें हांव हाटी फुडें आहा जायत हें तें करपाक, पूण हांव मुगे हेज्यान हांव मॅसेज म्हणजे पावोवपा आहा ती लोकां मात पावयता. अर्दो लोक येयना, अर्दो लोक येता, तें घेवन बसपा जायना. ना, तें घेवन बसपाचें ना. सारकें हय तुजें. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. तुजें ओपिनियन बेस्ट हा. हय तें लायक तें घेवन बसल्यार संवसार मुखार पावपाना बाबा. कसोच जावचो ना ब्रो. सारकें उलयलो तूं. कितलें बरें कित्या दिसता पळय. कित्या अभी बाब आम मरे लायक जायते चिंताय हांव जायतो मुगे स्टोरी लायक तुका सांगल्यार काबार जावपाना. पूण हांव मातशें थिंकींग मुगे मातशें लायक थोडें हाय आहलोलें हाय. पूण देवा जाय न्हू तें जाता लायफान. आनी यू आर स्पेशल गॉड्स चायल्ड मरे ब्रो. देवान तुका स्पेशली धाडला देवान मोटिवेट हय करपाक. म्हाज्या असल्या भुरग्यांक मोटिवेट करपाक तुका देवान धाडला मरे ब्रो. देवान लायक म्हाका जायतें दिलां, पूण आनी दुसऱ्यांकूय दिचें. म्हाका न्हू तुकाय बी चड दिचें. तुका किता सगळ्यांक चड दिवचे. दिचें. सगळ्या हय संवसारांतल्या सगळ्या भुरग्यांक दिवचे. हय हय जेन्ना तूं वेलंकनी स्टोरी घालपा लागलो न्हू, हांवूय चिंतिलो लायक हांवूय सांगतलो मुगे लायफान जें कितें घडटा आनी घडलां आज पासून लायक फायनान्शियल डिफिकल्टी म्हूण ती आमक येल ना. ती सायबीण आमगे घरां आहा अशें कोन्न चलता संवसार बरो आहा. लायक मुगे मामी फॅमिली हय डॅडी फाटल्यान लायक मामीन म्हाका चड सपोर्ट केला. मुगे ही धाकटीशी स्टोरी सांगपा लागोन अभिभाव आनी हांवें चोयलां तुवें तें सिद्धार्थाक कितकोन हेल्प केला जावं कितें केलां तेका आज लोक मानता. लोक जायतो हें कोत्ता. तेश कोन्न तुवें म्हाका हेल्प कोत्ता म्हूण हांव आजबागून रावतां. अरे तुवें इतलें म्हटलें तें म्हाका खूब पोंदाक लागलें. खूब थँक यू सो मच ब्रो तुवें अशें म्हटलें म्हणून. तूं म्हाजो एक भाव कसो ब्रो आनी प्रॉमीस करता तुका हांव थोड्या दिसांनी हांव खूद येतलो तुजे कडेन. ओके. मुगे मामी न्हू मुगे डॅडीन म्हाका भरपूर सपोर्ट केला. सो मोको स्वीट. हय जायनासलोलें चलपा जायनासलोलें सारकें. आय वॉज क्रॉलींग लायक पयलो म्हाका हार्ट डिजीज बी आहलोलो आनी अरे तें मुगे हय देवा कृपेन मुगे सोगलें बोर जालें. आनी मुगे मातशें म्हाका डॅडी लायक चड उगडास येता. तेगे ती तें शिकोवप तें म्हाका मेळपाना. हय तें मातशें लायक तेणें म्हाका भरपूर हें केलां. आज मुगे डॅडी आहलो जाल्यार हांव आनी खूंय आसतलोलो. पूण देवा जाय ती वस्त आमक मेळना. आनी हांव सोदां मानता तो मुज बाराको आहा म्हूण. जेन्ना मुगे लायफान जायतें वयर सकयल जालोलें तेन्ना म्हाका मुगे भावान जावं भायर आहाय तेणी तूं रोणाक रे
तें जाता तें मुगे भाव म्हाका भरपूर सपोर्ट कोत्ताय. मुगे आख्खो गांव म्हाका सपोर्ट कोत्ता म्हळ्यार जाता. बर आमगे भुरगे बी बेस्ट सारके चड बरे. कोणाकू म्हाका दुस्मान काय म्हणून कोणा कडेन दवरपा नाका. हें मुगे चिंतप पण दुसऱ्यांक कितें जाता तें म्हाका कोणा. एक मनीस आसता वयर सकयल पण ते म्हज्यान कांय करपा जायना. आय कॅन अंडरस्टँड ब्रो. बापूय नासप आसप संवसारांत कितले डिफिकल्ट पळय तो. एक व्हडलो भाव असो लायक अंकिता जावं हांव चोयतां तुमगे व्हिडिओ पण म्हाका कितें जाता व्हडलो मनीस गाय आमगे अशें करून कॅर करता गाय पण आज कोडेन तूं जो एकलो मनीस जो युट्यूबर आज मुगे लायफान एक मुगे भाव कसो येयला. अरे तू आय आनी एम ऑलवेज देअर विथ यू ब्रो. ऑलवेज देअर विथ यू. पळय कितें आहा जाणा ते मरे, पळय आमी देवाचे भुरगे, यू नो वी आर गॉड्स चायल्ड. आनी आमकां मरे देवान कित्याक तरी संवसारांत धाडला आसतलो कितें तरी बरें करपाक. आय नो समटायम्स वी कांट डू. आमी सगळेंच सॉल्व करूं शकना बट देवाचे कृपेन जाता तितलें आमी करूं शकता, तितलें आमी करचें. सो गायज तुमी आयची व्हिडिओ पयली आसतली. कितलो स्ट्रगल करता बाबडो तो भुरगो. आनी तेका एक प्रॉब्लम आसा. तेका सारकें चलपाक जायना. ओके तो लिंब करता चलता आसतना बट देवाचे कृपेन तो बरो आसा. तो सगळें करता. ओके आनी जेन्ना तो वेलेंकनी सायबिणी कडेन गेलो आनी तेणी थंय प्रेयर केलें, माय आपणाक चलोंक जायना, आपणाक त्रास आसा, आपणाक फायनान्शियली इश्यूज आसा, हे आपणाक सगळें सॉल्व करून दी. आपणाचो काम, आपणाचे बिझनस सेट करून दी, सक्सेसफूल करून दी. आपूण एवरी इयर तुका मेळोंक येतलो. आनी सायबिण मायन तें करून दाखयलें. सो इट्स अ प्रावड मुमेंट गायज की आमची वेलेंकणी सायबीण आमकां असो दीस पळयता म्हणून. दुसरी गजाल गायज आय एम सो सॉरी की 2-3 दीस जाले म्हाजे व्हिडिओज येयना. तुमी जाणा म्हाजो प्रॉब्लम कितें तो की रिसंटली जाले 1-1.5 म्हयनो म्हाजो लॅपटॉप काबार जालो आनी बिकॉज ऑफ दॅट हांव व्हिडिओ सारको एडिटींग करूंक पावना आनी तुमच्या वांगडा व्लॉग्स घालपाक पावना. सो रायट नाव म्हाजो एम लॅपटॉपाचेर ना. म्हाजो एम आसा टू सेव दॅट आंटी आनी हांव तेंच करतां. ओके परत एकदां तुमकां सांगता की कोणी हेल्प करूंक सोदता जाल्यार प्लीज फुडें सरा आनी हेल्प करा. आनी आयचो जो भुरगो आसा तेणी खूब स्ट्रगल पळयलेलें आसा आनी तो आजून स्ट्रगल करता. सो हांवें डिसायड केला की तेज्या गांवान, तेजे एरियेन, तेज्या घरा, तेज्या शॉपार वचोन तुमकां दाखोवपाक की तो कसो स्ट्रगल करता आनी कसो आपणाचो बिझनस हँडल करता. ज्या बिझनसार बाबडे तेका जोड पासून जायना. ओके व्हेरी लेस जितले जाता तितले देवाची कृपा कशी जाता कशें बट स्टील हे लोकांक बाबडे तो शॉप तेजो इतलो भितर पडटा की लोकांक खबर पासून ना. सो हें तुमकां सगळ्यांक हांव दाखोवपाक सोदतां म्हणून हांव तेज्या घरा वचोंक सोदतां. आय वील डेफिनेटली गो एंड मीट हीम. आनी दुसरी गजाल गायज खूब डिमोटिवेट करपा सारके कॉमेंट्स येता की सांगूं शकना पळय तशे कॉमेंट्स येता. बट कितें सांगू तुमकां, खूब हर्ट जाता हांव ते कॉमेंट्स आयकोन आनी वायट दिसता. बट थँक्यू सो मच. 10 लोकांक खातीर हांव इतल्या हजारांनी लोक जे म्हाका सदींच ब्लेसिंग्स दिता तांकां हांव हर्ट करूं शकना न्हू. सो हांव व्हिडियोज घालतलो तुमच्या खातीर वेलेंकणी सायबिणीचे घालतलो. हांव खूब जाग्यार विजीटूय करपाचो आसा. जस्ट तुमचे कडल्यान एक ओपिनियन घेवंक सोदता की तुमकां फुडें हेच्या बद्दल व्हिडियोज जाय की ना ते म्हाका भरपूर कॉमेंटान सांगचें. ओके आनी सगल्यांक देव बरें करूं आनी गॉड ब्लेस यू ऑल.